सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज हांव इब्रामपूर येयल्लो आसा आनी इब्रामपूर पंचायतीचें आयज इलेक्शन जाल्लें आसा आनी तेजे बिनविरुद्ध आयज डेप्युटी सरपंच आमची निवड जाल्ली आसा। आयज आमच्या इब्रामपूर गांवांत जेन्ना म्हाजें स्टार्ट केल्लें इलेक्शन त्या टायमार हांवें म्हाजे इब्रामपूर गांवांतसून आयज हांव अशोक दवस्कर हे बायक घेवन हांवें इब्रामपूरसून काम केल्लें, कित्याक ही म्हाजी बॉर्डर आसा इब्रामपूर आनी इब्रामपूर गांवांक लागून म्हाका खूब अभिमान आहा, कित्याक ज्या टायमार म्हाका गरज आसली त्या टायमार तेंच्यांनी म्हाका खूब साथ दिल्लो इब्रामपूरसून आनी हांव तेंकां केन्नाच कमी पडोंक दिना, कित्याक जे इब्रामपूर कसलीय कामां आहा जाल्यार पयलीं हांव ती कामां करून घेता। तशेंच म्हाजे इब्रामपूर गांवांत आमच्या अणखण्या गांवांत आयज आमच्या स्कुलाची खऱ्यानूच एक गरज आसली तेंकां, ती स्कुलाची ऑलरेडी आतां ती फायल जाल्ली आसा आनी न्यू स्कूल आतां तेंकां ऑलरेडी मार्च ते एप्रिलान तेजें फावंडेशनूय जावपाचें आसा, कित्याक हे जी पळय कामां आसा त्या कामांक खूब म्हाका सपोर्ट मेळटा। आमच्या डायनॅमीक आमचो CM प्रमोद सावंत खूब बरें काम करता आनी जाता तितले जितली कामां अशी खंयच्या गांवांनी बारीक बारीक गांवां खंयसर गरज आसा त्या गांवांनी गरज पेटपाक हांव सदांच फुडें आसता आनी तो सपोर्ट आमचो CM प्रमोद सावंत सर हेका लागून ही कामां जाता इतली फास्ट त्या हितून सगळी सुरळीत जाता। तशेंच तेंकां हांगासर खरेंच म्हाका दिसता गरज आहा उदकाची टाकयेची, तेंकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा जे हांगासर इब्रामपूर गांव हो चडसो कोमनिदाद गांव, तेका लागून एज फास्ट तेंचे कितें टाकयेची आहा कोमनिदादाचे तेंचे मेंबर्स घेवन बाकीचे CM कडेन आनी तशेंच मिनिस्टरा कडेन घेवन तेंचे जाता इतले प्रॉब्लम बेगीन सॉल्व करून हांव दितलो। अशीच म्हाजी कामां आसतली जे पळय आयज खुबशे गांव अशे आसा त्या गांवांत रस्ते नासलेले, लायटी नासलेल्यो, उदक नासलेलें, हे आयज तेंचे प्रॉब्लम हांवें सॉल्व करून दिल्ले आसा आनी हेज्याय फुडें खंयसरूच अशें कमी पडोंक दिवचो ना। लायटी, उदक आनी रस्ते हे सदांच तेंकां फर्स्ट प्रिफरन्साक हांव करून दितलो। तशीच बाकीचीय कामां कितें आहा जाल्यार मेंबरांनी तुमी करची आनी तुमकां हांव सदांच साथ दितलो। जी कामां आसा पळय ती तुमी करून घेवची म्हाज्या कडसून, तशेंच म्हाज्या कडेन कितें कामां आसता ती हांव आमच्या CM कडसून कामां करून एज फास्ट तुमची करून दितलो। इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। काल परवाच्या दिसा आमचे डेप्युटी सरपंचाचे इलेक्शन जालें, पूण आमची पंचायत बरी सुरळीत चलता आनी जी कामां आहा ती आमी एकामेकाक विचारून करतात। आयज आमचे डेप्युटीचे जे इलेक्शन आसले तेन्ना आमचो बिनविरोध निवड जाली, कारण आमचो पयलीं ठराव जो आहा त्या ठरावा प्रमाणे सगळ्यांनी आपापले काम केल्लें आसा आनी ठरावा प्रमाणे आमची जी पदां जी वांटलेली आहा तशी आमी तशेंच वांटून टायम टू टायम देंवतले आनी कोणाक चडोवपाचे ते चडयतले आनी भाईचे आमकां बरे पैकी समर्थन आसा। आयज भाई म्हाका दिसता 3 वर्सां सोंपली, पूण आमचे जे कामां दिल्ली कामां आहात ती आमची जाल्लीं आसात आनी आतां जी आसा ती फूल फोर्स जावपाची आहात। तेन्ना भाईन आमकां बरी शुभेच्छा दिली। आयचे निवडणुकेक आमचो कांयच बोवाळ नासतना आमची निवडणूकय जाली आनी आमची कामां जी फुडलीं आहात ती आमकां आश्वासन दिलें आतां की फुडलीं जी कामां आहात जावं जो रोड आसा फूल जो रोड आसा मेन रोड आनी जे इंटरनल रोड आहा ते बेगींतल्या बेगीन करतलो अशें आश्वासन दिलें। आनी तशीच इतर कामां म्हणजे आतां आमकां पाण्याची टंचाई आहा, पयलीं आमची 200 कनेक्शनां आसलीं नळाची, तेन्ना आमकां ती धाकटीशी टाकी आसली तेची उदक आमकां पावतालें, पूण आतां कनेक्शनां वाडलीं, म्हाका दिसता 400च्या वयर कनेक्शनां गेलीं आनी आयज आमकां जो अभाव म्हणजे जो पाणयाचो ह्या टंचाई जी भासता ती टंचाई क्लियर करच्या खातीर आमी फाल्यांच एक ग्रामसभा दवरल्या आनी ती ग्रामसभा संपूर्ण जास्तशा महिलांक आमी आपयल्यात, कित्याक खरोखरच कोणाक त्रास जाता तर तो महिलांक जाता, कारण उदक दादले भरिनात ते बायलांच भरता। पूण त्याच्या खातीर भाईन आमकां तें आश्वासन दिलें की जी प्रॉपर्टी कोणाची समजा कुमनिदाद आसा जाल्यार तेंचे कडेन उलोवन ते प्रश्न सोडोवया आनी बेगींतल्या बेगीन तें काम करून घेवया अशें आमकां एक आश्वासन दिलें आनी आमी ते फाल्यांच्यान त्या कामाक लागतले। आयज आमचे डेप्युटी आसा ते बऱ्या पैकी आमकां समर्थन दितले अशें आशा व्यक्त करता आनी भाईचेंय समर्थन आमकां बरें आसतलें अशें आशा व्यक्त करता। म्हाजी 2 उतरां सोंपता।